दुसऱ्या सोमुतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पूत देव तुमकां आयचे दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पूत तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो धरतल्यात. ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयचे दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले भासावणी परमणे जोडलोली आपली खाशा परजा म्हूण सर्वेस्परान आयचे दिसा सोबेमाजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे भासावणी परमणे सर्वेस्पराक भेटयलोली परजा तुमी जातल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. म्हणुया, सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताचे सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब: सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते पोरगोट केल्याय. तुजे खुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब: सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खोशी म्हाका कदींच सांडू नाका. जबाब: सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय. अशें आदी सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बरे मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोरीकार तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदोकाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसरें परस चड तूं कितें करतात? भावाटी लागून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप संपूर्ण, तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचो सुर्गीचो बाप उत्तम तसोच तुमी उत्तम जायात. नियाळाक आदार, बी तशें बात, अशें कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा. जशी आवय बापाय वागतात व जियेतात तशींच तांची भुरगीं जातात. आवय बापूय बरीं जाल्यार भुरगीं चड करून बरीं जातात आनी आवय बापूय तितलीं बरीं न्हय तर भुरगीं तशींच जातात. भुरग्यांक पळोवन आवय बापूय कसलींच आसतलीं तें आमच्यान सांगूंक जाता. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आनी देवाची भुरगीं जालें
आनी देवाची भुरगीं म्हणटोच आमी त्याचे सारकीं जावंक फावो. आमचो बाप कसलो काय? देवाचो खेरीत गूण म्हणल्यार तो जावन आसा एक मोगाळ, दयाळ, काकूळसार बाप. सगल्या आपल्या भुरग्यांचो, जावन ती बरी वो वायट, एक सारको मोग आनी दया करता. आपलो सुर्या सगल्यांचेर तो एक सारको उदेव सो करता आनी सगल्यांचेर आपलो पावस एक सारको घालता. तो आपल्या भुरग्यां मदें अंतर करिना. जेजू आपल्या जिविता वरवीं बापाक ह्या संवसारांत हाजीर केलो. जेजू मोगाळ, दयाळ आनी काकूळसार जावन बाप आपल्या सारको म्हूण ताणें दाखोवंक दिलें. आमचो बाप आनी जेजू आमचो भाव जाल्यार आमी कित्याक तांचे भाशेन जावचे नात? आमी कित्याक आमचे मोदें अंतर करतले? आमी कित्याक सगल्यांचो एक सारको मोग करचे ना? आमी कित्याक आमच्या भावाक बोगशी ना? तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं तिरायका देवा भाशेन जावंक वावुरया.